भुरग्यांनो, आयज तुमकां हांव एक काणी सांगतलें. काणयेच्या शेवटाक काणयेची देख तुमी म्हाका सांगपाक जाय. भुरग्यांनो, तुमकां खबर आसाच की बिरबल हो अकबराचो सगळ्यांत हुशार असो मंत्री आशिल्लो. ताचे हुशारकायेची तोखणाय फक्त अकबराच्या राज्यांतच न्हय तर पयस पयशिल्ल्या राज्यांनी पातळिल्ली. हेच खातीर इजिप्ताचो राजा बिरबलाचे हुशारकायेची परिक्षा घेवपाक चिंतालो. ते खातीर ताणें आपणाच्या दुताक धाडून बिरबलाक आपणाच्या राज्यांत आमंत्रीत केलो. बिरबलूय व्हडे खोशेन ताचे सांगाता गेलो. राजमहालांत भितर सरता तर कितें, राजाचे 4 मंत्री आनी खुद राजा एक सारकेच न्हेसून 5य जाण सिंहासनाचेर बशिल्ले आसात. तांकां पळोवन बिरबल मातसो घुस्पलो. ते बरोबर थंयच उबो आशिल्ल्या दुसऱ्या एका मंत्र्यान मुखार सरून बिरबलाक म्हळें, तुवें आमचो खरो राजा कोण हाची पारख करपाक जाय. थोड्याच वेळान बिरबलान खऱ्या राजाची पारख केली. भुरग्यांनो, बिरबलान खऱ्या राजाक कसो पारखिलो आसतलो? हय, बिरबलान त्याच जाग्यार कांय वेळ उबो रावून मुखार बशिल्ल्या एकसारके दिसपी 5य राजांचें निरीक्षण केलें. खरो राजा जो आशिल्लो तो आत्मविस्वासान बशिल्लो, तर बाकीचे 4 मंत्री जे राजाच भशेन न्हेशिल्ले तांची मात भंयान तोंडां पडिल्लीं. भुरग्यांनो, ही ल्हानशी काणी आमकां कसली देख दिता? हय, दुबावाविरेत ही काणी आमकां निरीक्षणाचें म्हत्व सांगता. तर भुरग्यांनो, आयज आमी निरीक्षणाचेर आदारीत आशिल्ली 8वी यत्तेची सादी सोपी कविता शिकतले. कवितेचें नांव वस्तूर सुकोवची ती दोरी. कविता रचपी भौमानेस्त रेव्हरंड फादर पॉल लुईस बोतेल्लो. हांचो जल्म दक्षिण कन्नड जिल्ल्यांत जालो. तांणी कोंकणी लेख, कविता, नाटक, धर्मीक गितांय रचल्यांत. हे कवितेंत तांणी वस्तूर सुकोवचे दोरयेच्या आदारान असामान्य निरीक्षणाची तांक आमकां दाखोवन दिल्या. चलात तर भुरग्यांनो, ही कविता कडव्या कडव्यांनी वाचून तिचो अर्थ समजून घेवया. वस्तूर सुकोवची हांव दोरी, पावसाक भिजतां वताक सुकतां, एका माडाक थावन अनेकाक वोडी तांडीन हांव उमगळटां. वस्तूर सुकोवची ही एक सादी दोरी, जिचो व्हडलोसो हुस्को कोणाकूच ना. हे दोरयेचेर कपडे सुकोवचे खातीर ही दोरी एका माडाक बांदल्या. थंय साकून तिका ओडून कितल्याशाच माडांक आनी झाडांक बांदल्या. ह्या माडांक, ह्या झाडांक ओडून धरून ती उमगळटा. पावसान भिजता, वतान सुकता वा करपता. सगळे त्रास सोसून ती आपणाचें कर्तव्य म्हळ्यार आपणाच्या आंगार आमचे कपडे सुकोवपाचें काम बेस बरें करता. कारभार म्हजे चोयतात जाल्यार उमळ्या दिसा येया आमगेर. कापडां, पुडवीं, शर्टां, घागरे, कालसांव, आंगली घालतात म्हजेर. भुरग्यांनो, उमळ्या दीस म्हळ्यार खंयचो दीस? हय, कपडे उमळटात तो दीस. कांय घराब्यांनी पालक पुराय दिसभर कामाक घरा भायर वतात. तांगेर कपडे उमळपाचो एकच थारायल्लो असो दीस आसता.
चड करून तो आयतार. ह्या दिसा दोरी आपणागेर आपणाचो कारबार, आपणाचो वावर पळोवपाक आपयता. कापडां, पुडवीं, शर्टां, घागरे, कालसांवां, आंगली ही सगळीं कापडां दोरयेचेर त्या दिसा सुकोवंक घालतात. उदकाची शेळ आसता पर्यंत जडायेन ती भरमिश्ट रावतात. वारें मारतच शेळ बी सुकोवन उडक्यो मारूंक सुरू करतात. भुरग्यांनो, जेन्ना आमी कपडे उमळटात आनी पिळटात तेन्ना ह्या कपड्यांक उदक आसता. हे कपडे आमी दोरयेचेर सुकत घातल्या उपरांत लेगीत वोलसाण आशिल्ल्यान ते भरमिश्ट म्हळ्यार हालनासतना रावतात. पूण जेन्ना वारें मारता आनी ह्या कपड्यांचें उदक सुकता तेन्ना मात हे कपडे ल्हव जावन वाऱ्याच्या झोताचेर हालतात आनी दोरयेक दिसता की हे कपडे उडक्यो मारतात. गंजी फ्राक तें कितें नासता, फुगलें म्हणून पोट आंगल्याचें. कळसांव दोनी पांय फापुडटा, दोळींत लोळटा पोंद पुडव्याचें. जेन्ना वारें मारून कपड्यांची वोलसाण सुकता तेन्ना कपडे वाऱ्याच्या झोतार बरेच नेटान हालतात. भुरग्यांनो, कवी वा दोरी हांगा कपड्यांक मानवी रूप दिता. दोरयेक दिसता की गंजी फ्राक आंगल्याक पळोवन हांसता. आंगल्याचें पोट फुगलां म्हळ्यार सुकत घातिल्ल्या आंगल्यांत वारो भरिल्ल्या कारणान दोरयेक दिसता की आंगल्याचें पोट फुगलां. वाऱ्याच्या नेटार कळसांव दोनूय पांय फाफुडटा म्हळ्यार कळसांव बरेंच हालता. तशेंच हालून हालून पुडवेचें सुकत घातिल्लें तें देंवून ताचें एक पोंद धुळींत लोळटा. मनीस साबार वस्त्रां न्हेसतात, थोडीं भायल्यान थोडीं भितर. म्हज्या आंगार दाक्षीण नासता, उक्ती सुकयतात सरासरा. भुरग्यांनो, आमी मनशां साबार वस्त्रां न्हेसतात. कांय वस्त्रां दुसऱ्यांक दाखोवची आसनात, ती आमी भितरल्यान घालतात. पूण हीं वस्त्रां दोरयेर सुकयतना भायर घालपाचीं वस्त्रां आनी भितरल्यान घालपाचीं वस्त्रां असो भेदभाव करिनासतना दोरयेचेर उक्तीं सरासर सुकयतात. कुटूंब दुडवादीक तर जालें, वस्त्रां तांचीं सांगतात म्हाका. घराणें काय भिकेक पावलें, म्हजे लागीं घूट ना ताका. भुरग्यांनो, कुटूंब दुडवादीक वा गिरेस्त जालें जाल्यार दोरयेक कशें कळटलें? हय, ह्या कुटुंबांतलीं सगळीं मनशां नवीं नवीं आनी भारी वस्त्रां वा कपडे वापरतात. आनी घराणें भिकेक पावलें जाल्यार, गरीब जालें जाल्यार तींच पोरणी वा पिजिल्लीं कापडां दोरयेचेर सुकोवंक घालतात. घरांत कितलीं भुरगीं आसात, संखो ह्या प्राय जाय गी तुमकां? ल्हाना व्हडांक, चल्या चलयांक, हर एकल्याक हांव जाणा तांकां. भुरग्यांनो, हे सादे दोरये कडेन असामान्य निरीक्षण करपाची तांक आसा. ह्याच खातीर घरांत कितलीं भुरगीं आसात, तांची पिराय कितली. ल्हाना व्हडांक, चल्या चलयांक दर एकल्याक दोरी बेस बरी वळखता. कोण जल्मालो या कोण मेलो तक्षण म्हाका मेळटा खबर. होळीक म्हाका ना जाल्यारी पारखितां हांव आसल्यार काजार. भुरग्यांनो, आपणाचेर सुकत घातिल्ल्या कपड्या वयल्यान दोरयेक घरांत कोणूय जल्मलो जाल्यार वा कोणूय मेलो जाल्यार तक्षण म्हळ्यार रोखडीच खबर मेळटा. घरांत कोणाचेय काजार आसल्यार
आमी दोरयेक आमंत्रण वा होवळीक दिनात, तरी पूण आपणाचेर घातिल्ल्या कपड्या वयल्यान दोरी घरांत काजार आसल्यार रोखडेंच पारखिता. इतल्यार पुरो कथा म्हजी, आसा तशी सांगल्या खरी. नेसणांक तुमच्या राखोन रावतां, वस्तूर सुकोवची हांव दोरी. भुरग्यांनो, ही सादी दोरी आमच्या नेसणांक, आमच्या कपड्यांक राखता, सांबाळटा. तिणें आपणाचें कर्तव्य वा आपणाच्या जिविताची काणी आसा तशी आमकां सांगल्या. तर भुरग्यांनो, आमी दोरयेची ही असामान्य निरीक्षण करपाची तांक आमच्या जिवितांत आपणावया. अशें केल्यार आमी लेगीत थॉमस एडिसन, आयझॅक न्यूटन ह्या सारकिल्या वैज्ञानिकां वरी नवे नवे शोध लावंक पावतले आनी तांचेच वरी अमर जातले. देव बरें करूं.